अकादमीच्या बांधकामाविषयी आरोपात तथ्य उस्तून 3 वांगडी तांत्रिक समिती नेमची दक्षता खात्याची सरकाराक चौकशीची शिफारस कागाळीनी प्राथमिक तथ्य। उपद्रवी पीएफआयचेर परत धाडी दिल्ली शाहीनबाग 30 जणांक उखल्ले। आसाम यूपी धरून 11 राज्यांनी एकूण 200 मायज ताब्यात। बंदीची चिन्हां गोंयांत एटीएसान उखल्ले 25 मायज बांगलादेशी। लंबी व्हायरस गोंयांत पावलो। 8 गोरवांक बादलो 15 दुबावीत। खात्याचो संचालक म्हणटा गोरवां भायल्यान हाडिल्ली चड केशी फोंड्यां। वाशिनांची मोहीम 4थ्या दीस सुरू। सुप्रीम कोर्टाच्या संविधानीक खंडपीठाच्यो सुनावण्यो लायव्ह। 10% ईडब्ल्यूएस कोर्टाचेर निकाल राखलो। शिंदे सेनेक सुप्रीम कोर्टान जैत। शिवसेना कोणाची थारायतलो वेंचणूक आयोग। आयतारा सावन केरी चेकपोस्टार कर्नाटकांतल्यान येवपी ट्रक हुंकळ्ळे। आज फायन मारून सोडले। चोरला रस्त्याच्या कामाक 19 मार्च मेरेन हेवी गाडयांक बंदी। गोंयच्या ऑर्देविशयी कर्नाटक पुलिसांक खबरूच ना। रस्त्यार ऑयल खोल्ले ते कुणे गेट मेरेन कितलेशेच जाण आडवे। ट्रकान पातळायली ऑयल। पुलिसांचो माती घालून तात्पुरतो उपाय। पावस पडल्यार नाक मारपाची परिस्थिती। तोरशा पेडण्यां किलर झोन कंटेनर मोटारीच्या एक्सिडेंटान बायल भुरग्याक आगताक मरण। बापूय क्रिटिकल। हायवे अधिकारी बेजबाबदार। लोक फुर्योज। आनी 46 स्क्वेअर किलोमीटर वाठार खासगी रान म्हणून अधिसूचित करपाचो राना खात्याचो आदेश। 6 पक्षकारांचे सर्वे नंबर कुशीक दवरून बाकीची रानां जातली अधिसूचित।